माय मोगाचे येवकार मनीषा जाधव सुरेपळाचे हेडलाइन्स। गोयातल्या एका रेस्टॉरंटातल्यान अधिकाऱ्यांनी धरले आंतरराज्य ड्रग्स किंगपिन आणि त्याच्या बायलेक महाराष्ट्र ते राजस्थान मेरेन पातळिल्ले व्हडले सिंथेटिक ड्रग्स रॅकेट चलोवपाचो आरोप। दोगूय सप्तका सावन गेल्ले पळोवन गोयातल्या प्रचलित ड्रग्स चळवळीचेर परतून हुस्को निर्माण। दाबोळी वेर्णा फ्लायओव्हराचे पोल कट करता जाल्यार बांदिल्लो कित्याक? सरकारान परवानगी दिल्ली तरी कशी? आता हायकोर्टाचो आदेश येतकच जागे जाले वय? नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आणि पीडब्ल्यूडीचेर चल्ले टिका। मडगाव बस स्टँडा मुखार चालू बेकायदेशीर फूड कोर्टा भायर अतिक्रमण केल्ल्यान लोकांक आडखळ येरादारी जाता भोव त्रास। मडगाव पालिकेक अतिक्रमण काडपाक 10 दिसांचो अल्टिमेटम, ना जाल्यार बसतलो हंगर स्ट्रायकाक, थळाव्याची शिटकावणी। आणि आता याची कोंकणी खबरो विस्तारात। दाबोळी वेर्णा फ्लायओव्हराचे पोल कट करता जाल्यार बांदिल्लो कित्याक? सरकारान परवानगी दिल्ली तरी कशी? आता हायकोर्टाचो आदेश येतकच जागे जाले वय? या फाटभुंयेर काँग्रेस फुडारी ऑलेन्सियो सिमोयस हांनी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आणि पीडब्ल्यूडीचेर टिका केली। हो फ्लायओव्हर बांदतना नेवीन मुरगांव प्लॅनिंग ऑथॉरिटीक फ्लायओव्हराच्या जावपी आडखळीक लागून विरोधान पत्रय केल्ले, पूण ते कानामनार घेनासतना फ्लायओव्हराक परवानगी दिली। दाबोळी विमानतळ ते एमईएस मजगती फ्लायओव्हराचे खांबे मोडपाचो हायकोर्टाचो आदेश पावलो। फ्लायओव्हराची उंचाय खूब आशिल्ल्यान विमानांक आडमेळी येवपाक शकतात, पूण इतले विरोध जावं न्हय, नौदळान कागाळ करूं न्हय, या 500 कोटींच्या प्रकल्पाक परवानगी दिली तरी कशी? हाचेर खर कारवाय जावपाक जाय, नाजाल्यार पुलिशेन कागाळ करतले, कुट्टाळी ब्लॉक काँग्रेसीन शिटकायले। आयज आमी एमईएसा कडेन आसा आनी फाटल्यान आमी पळयलो जाल्यार फ्लायओव्हराचो पिलर आसा आणि तो कटर आसा, तो आयज फ्लायओव्हर कातरता, पिलर कातरता। आता दाबोळी एअरपोर्ट टू एमईएसा कडेन ऑर्डर येयला हायकोर्टाचो की हे पिलर मोडचे पडटले, कित्याक हो जो पिलर आसा तो ऑब्स्टिकल लिमिटिंग सर्फेसात जो आसा तो एविएशन रूल्स पळय आसा हो फनल झोनान पडटा आणि हो वायलेशनान आसा, कित्याक तेजो पळय हायट पळय आसा तो चड आसा। आता हांव गोंयच्या सरकाराक आणि नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक आणि पीडब्ल्यूडीक विचारपाक सोदता की तुम्ही ह्या प्रोजेक्टाक परमिशन दिले कशें? जेन्ना नेवीन मुरगांव प्लॅनिंग ऑथॉरिटीक ऑब्जेक्शन बरयलें, त्या ऑब्जेक्शनाच्या अंडरान ह्या डिपार्टमेंटान ह्या वेंकटराव पळय आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडाक कॉन्ट्रॅक्टराक परमिशन कशें दिलें बांदपाक? आता हो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 500 कोटीचो आसा। हेजो आयज लॉस, एक चेकराचो लॉस हो कोण पयशे वसुली करतलो? सो हेचेर सिद्ध जाता की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आणि नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी इज हँड इन ग्लव्स विथ दीस वायलेशन। चोरी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक खबर ना की परमिशन लिमिट्स कितें आसा, ह्या परमिशन खंय घेवचें पडटा। हो कॉन्ट्रॅक्टराक सरकाराक कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक दिला तो? सो हांव मागता गोंयच्या सरकाराक की ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक पयलो ब्लॅकलिस्ट करचो आनी जे पीडब्ल्यूडी मुरगांव प्लॅनिंग ऑथॉरिटी आणि नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीजाचे ऑफिसर आसा तेंचे ताबडतोब सस्पेंड करचे। कुट्टाळे वाठारांत आदींच लायटीचो, उदकाचो आणि रस्त्यांचो विशय वाडत चल्ला। तांची दुरुस्ती करचे बगर हो फ्लायओव्हर कित्याक करपाक जाय? आमच्या वाठारांतले मुद्दे आदी जाग्यार घालात, असले बेकायदेशीर व्यवसाय करू नकात। कुट्टाळे काँग्रेसीन संबंधितांक शिटकावणी दिली। आमी आयज कोर्ताली ब्लॉक काँग्रेस वी विल फायल अ कंप्लेंट टू द पुलिस डिपार्टमेंट एंड ऑल ऑफ दोज ऑफिसर्स इन्वॉल्वड जे परमिशन पळय ह्या प्रोजेक्टाक दिलेलो आसा, तुम्ही हेचेर एक्शन घेवचो पडटलो। आयज बारीक लोकांक तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर दिना, लायटीचे प्रॉब्लेम आसा आमचे कोर्ताली सांकवाळ एरियांनी, उदकाचे प्रॉब्लेम आहा, आमकां 24 वरां उदक मेळना या 24 वरां लायटी सारकी मेळना आनी तुमी वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करता आनी मागीर ब्रीज कातरता। सो आमी सांगता गोंयच्या सरकाराक की हेचेर कारवाय जावपा जाय, हेचेर SIT प्रोब जावचोच पडटलो, कित्याक असलो मेगा प्रोजेक्ट
जो मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आणि एसलो केरलेस एटिट्यूड आसा डिपार्टमेंटाचो खंय ना खंय सरकारान ओनर्स घेवचेच पडटले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि मुजेब शेख. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोतली एक व्हडली घडणूक. गोंयांतल्या रेस्टॉरंटांतल्यान एका आंतरराज्य ड्रग्स किंगपीन आनी ताच्या बायलेक अधिकाऱ्यांनी धरला. महाराष्ट्र ते राजस्थान मेरेन पातळिल्ले व्हडले सिंथेटीक ड्रग्स रॅकेट चलोवपाचो आरोप आशिल्ले दोगूय सप्तका सावन पळून गेल्ले. ही धाड गोंयांतल्या प्रचलित ड्रग्स चळवळीचेर परतून एक फावट भर दिता. पळयात पुराय बातमी. अस्तंत भारतातले सगळ्यात व्हडले ड्रग्स वेव्हार जाळे चलोवपी जोडप्याचेर एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी धाड घाली तेन्ना गोंयांतल्या एका रिसॉर्टांत शांतताय भंग जाली. दानिश मर्चंट, जाका दानिश चिकना अशेंय म्हणटात, आनी ताची घरकान्न ह्या जोडप्याक निमाणें धरलें. सप्टेंबराच्या मध्याक सुरू जाल्ल्या चवकशे उपरांत पुण्याच्या अधिकाऱ्यांनी दुबाविताक आडावन 500 ग्रामां वयर मेफेड्रॉन हे कृत्रीम उत्तेजक पदार्थ जप्त केल्यात. ताच्या उपरांत तांकां अटक केली. मुंबयच्या फाट्यान धाड घालून जोडप्याच्या एका सहकार्याकडल्यान आनीक 839 ग्राम जप्त केले. एनसीबीच्या म्हणण्या प्रमाण ही जोडी अंतरराज्य सिंडिकेटाचे मुखेल संचालक आशिल्ले. मुखेल शारांनी हे वखद वांटपा खातीर कुरियर आनी विक्रेत्यांचे जाळे वापरताले. तपासकांच्या मुखार रावपाच्या यंत्रात तांणी सतत सुवाती बदलताले. पुणे ते राजस्थान, राजस्थान ते गोंय. सप्तकाभरात डिजिटल पळोवणी आनी जमिनी वयल्यान ट्रॅकिंग केल्या उपरांत 25 ऑक्टोबराक गोंयच्या दर्यादेगेवयल्या फाट्यांतल्यान लक्झरी रिसॉर्टांत ह्या जोडप्याक धरले. तपासांत दानिश मर्चंट सवय गुन्यांवकार आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. ताचे आदी एनसीबी आनी राजस्थान पुलिसांनी एनडीपीएस केसी दाखल केल्यात आनी मुंबय पुलिसांनी आनी 7 गुन्यांवकारी केसी ताचेर तडीपार व भायल्यान आयिल्लो मनीस नोंद केल्यात. मुंबय मर्यादेत प्रवेश करपाक बंदी लेगीत जाहीर केल्या. ताचे संबंध अंडरवर्ल्ड कार्यकर्त्यां मेरेन पावल्यात. ताका लागून भारतातल्या मादक पदार्थ विरोधी दळा खातीर वर्साची ही एक म्हत्वाची अटक जाल्या अशें अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आसा. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी अरुण नाईक. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांव बस स्टँडा मुखार चालू बेकायदेशीर फूड कोर्टा भायर अतिक्रमण केल्ल्यान लोकांक आडखळ निर्माण जाता. येरादारीतय त्रास जाता. मडगांवच्या एका थळाव्यान मडगांव पालिकेक पत्र करून अतिक्रमण काडपाक 10 दिसांचो अल्टिमेटम दिला. ना जाल्यार आपूण हंगर स्ट्रायकाक बसतलो अशी शिटकावणी दिल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज ते केटीसी बस स्टँड जो आसा, ह्या केटीसी बस स्टँडाकडे कितलोसो एन्क्रोचमेंट जो आसा वो ओपन प्लेसीचे चाले आसा. आनी ओपन प्लेस म्हणल्यार ही जी प्लेस आसा ही म्युनिसिपालिटीची आसा आनी थंय पार्किंग प्लेस केले आसा. आनी थंय सद्याक हे जे गाडी आसात, जे इलिगल गाडी जे आसात हे थंय इन्स्टॉल जाले आसात. हे गाडये घालपाक तेंचे कडेन परमिशन आसा, फक्त ना म्हणटा तेणी पळय जो एन्क्रोच केले आसा, जी टेबल दवरून ह्यो खुर्ची दवरून वो चड जाले आसा. आनी ह्या हेजेर सध्या स्थानिक लोक जे आसात हे ऑपोज करपाक लागले आसा. कित्याक काय म्हणल्यार थंय पार्किंग प्लेसीचेर जर अशें करून ती पार्किंग प्लेस आसा आनी त्या पार्किंग प्लेसीचेर जर अशें करून तो एन्क्रोचमेंट घेवन रावलो जाल्यार हांगा लोक जे कितें खावपा येता ते रस्त्यार पार्क करता आनी त्या पार्किंग प्लेसीचेर वयता आनी खावपा बसतात आनी हांगा ट्रॅफिकूय जाम जाता. आज जो थंयचो जो रेजिडेंट्स रावपी आसा हांकां त्रास जाता. खंय तरी मिलॅग्रीस फेर्नांडीस जो आसा हेणे म्युनिसिपालिटीक कंप्लेन केले आसा आनी तांकां 10 दिसांचो टायमूय दिले आसा. ह्या 10 दिसां भितर जर ते जर काडना, हेजेर एक्शन घेतना जाल्यार आपूण थंय हंगर स्ट्रायकाक बसतलो म्हणत. पूण जी म्युनिसिपालिटी ऑथॉरिटी आसा हेणी बेगीच्या बेगीन तेंचेर कायदेशीर कारवाय करची. आमी तांकां विचारले जाल्यार ते म्हणटा आमचे कडेन परमिशन कांय ना. म्हणटरे इलिगल जेन्ना भायलो लोक येवन जेन्ना हांगा करता तेन्ना कितपत आमगेली यंत्रणा जी आसा ही कितपत बरी आसा ही हेजे करता. हे 10 दिसां मध्ये म्युनिसिपालिटीन हे गाड्यांचेर जे हातीन दोन व्हरपाचे गाडये हेंचेर तर एक्शन घेयले ना जाल्यार हांव 10 दिसांनी येतलो आनी हे म्युनिसिपालिटीच्या दारान हांव बसतलो. हेचेर एक्शन तर जायना जाल्यार हांव येतलो आनी म्युनिसिपालिटीच्या दारान हांव बसतलो. म्युनिसिपालिटी एक्शन घेयना जाल्यार सो म्युनिसिपालिटीन एक्शन हेचेर घेवपा जाय. कित्याक हे हातीन दोन व्हरपाचे गाडये हे थिंग दोन वचपा जायनाय. आनी हे म्हाका खबर आहा तेश कोन्न भितरल्यान म्हाका सांगला इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते भाशेन हे गाड्यांक खंय लायसन्स ना. बट
नंबर गायला गाड्यांचेर की फातोडेकारांक आमच्या गोंयकारांक दाखोवपाक की हे गाड्यांक नंबर आहा म्हणजे लायसन्स आहा. बट म्युन्सिपालिटींतल्यान म्हाका कळोन येयला हांकां लायसन्स ना, हे इलिगल आहाय. हे इमिजिएटली म्युन्सिपालिटीन गाडे काडपाचे 10 दिसांचो हांव टायम दितां, थ्रू मिडिया सांगता. ना जाल्यार 10 दिसांनी हांव येतलो आनी म्युन्सिपालिटीच्या देरान हांव बसतलो. बसतो म्हळ्यार देरां कितें करतलो सारको? बसतलो आनी हंगर स्ट्रायक? हय हय हंगर स्ट्रायका बसतलो? बसतलो 100%. गाडे काडच पासून हांव बसतलो. कितले आसा ते गाडे टोटल? म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 15 गाडे आहाय ते. ये बॉक्स रखने को परमिशन है? हाँ, बॉक्स सामान रखने के लिए, चेयर रखने के लिए परमिशन है, सामान रखने के लिए. हाँ, सामान रखने के लिए. लेकिन ये किसकी म्यूनसिपैलिटी में दिया है? हाँ, परमिशन. लाइसेंस है आपके पास? हाँ है. म्यूनसिपैलिटी का लाइसेंस है, फूड और ड्रग्स इसका है? हाँ है. किधर है? अभी है चाहिए? हाँ, किधर? ये लाइसेंस है तुम्हारे पास? हाँ सर. लेकिन ये रखने के लिए ये है तुमको जगह, चेयर भी रखने के लिए? हाँ है. हेलो, फूड एंड ड्रग्स का लाइसेंस है आपके पास? फूड एंड ड्रग्स का है? सर हम तो काम करता है इधर, सेठ हमारा कोई और, हम काम करने वाला है. सेठ कौन है? सेठ ग्रुप पे है वो, सेठ का लड़का उधर है. किसका गाड़ा है? गाड़ा किसका है? सेठ का नाव किती लेडीज आहे? लायसन्स वापरवा लेडीज नाव किती आहे? ओनराचे नाव किती आहे? काय बाजू लायसन बी आहात पुढे एक्स्ट्रा जागा जी वापरल्या ते लायसन ती मुळे एक टाइम पाळवा हां. लायसन असायला फूड अँड ड्रग्स डिस्प्ले कित्याक करना तुम्ही? पावसा टाइम एक क्लियर रावता परतून लॅमिनेशन. हे आन्सर न्हू मरे. लायसन पिड्ड्यार जाला म्हटल्यार तुज्या घराडे दवरपाक शकना. लॅमिनेशन तेच म्हणटा दुसऱ्या तरी लावपाक जायना तुमच्या गाडीवर. करपा दिला होता लॅमिनेशन. हे बोर्ड तुका बरो लागलो मरे. हो कसो हे पाड जावन आनी तुजें लायसनूच तशें पाड जालें. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आणि मुझैफ शेख. वीज दरात वाढ करपाविशीं मंत्री ढवळीकारान अचकीत यू-टर्न मारिल्ल्यान आता गोंयकार बरेच फुर्योज जाल्यात. वीज दरेत वाढ जातलीच हातूंत दुबाव ना, पूण वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान आनी गोंयांत विरोध जाल्ल्यान वीज मंत्र्यान आपले विधान बदलले. आपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते वाल्मिकी नायक आणि सरचिटणीस अॅडव्होकेट सुरेल तिळवे हांनी पत्रकार परिशद घेवन खर टिका केली. आता म्हाका सांगा 20% यातून खंय आयले? हो पयलो प्रश्न म्हजो. नंबर 2, आता जे कितें आसा ते एलटीचें टायम ऑफ द डे ह्या हेचेर वता आसतना एसटीक सुद्दां आमी भरीव योगदान तांकां दिल्लें आसा. तांकां जें दिल्लें पयलीं जें 100% आशिल्लें तें आतां 80% जाला. पीडब्ल्यूडीचे मिनिस्टर असताना सुदीन बाबान जाहीर केल्ले की 24 वरां उदक मेळटलें म्हणून सगळ्यांक. ते विसरले. तुमकां याद जाताले खबर ना, पूण 2012-2013 वर्सा सुदीन बाब ढवळकारान गोंयचे सगळे लायटीचे खांबे पावण्यार काडलेले लायटीचे खांबे आनी सायन बोर्ड्स. जे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना की सायन बोर्ड तेंच्यांनी जैन म्हणटा ते एकटो पर्वरीचो कोण तरी तेका दिता म्हणून सांगलेले आनी ताणें ताचेर एडवर्टायजमेंट करपाचे आनी पयशे कलेक्ट करपाचे. तेकाय आमी विरोध केलो आनी ते मागीर इमिजिएटली तेंच्यांनी बंद केलें. तांकां किकबॅक म्हणून थोडोसो मडकय मतदारसंघात त्याच जैनान थोडे सायन बोर्ड लायिल्ले, पूण ते सायन बोर्ड सुद्दां जे रोड काँग्रेस आसता तेजे प्रमाणे नाशिल्ले. आमी तेजेर सुद्दां तांकां सगळी याद करून दिली. ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका याद करून दिवच्यो पडटा, कारण सुदीन बाब हालींच्या तेंपार बरेच विसरपाक लागल्या. आता फोट सुदीन बाबान जी मारली, पयले दिसा सांगलें की सगळे एलटी जे कनेक्शन्स आसा तांकांय आमी टीओडी लायतले म्हणून, आनी मागीर दुसरे दिसा सांगलें की आपण एलटीच्या बाबतीत उलोवंकूच ना, आपूण एचसीच्याच बाबतीत उलयला म्हणून. सुदीन बाबान कितें सांगलें की 2 वर्सां जाली की ते स्टडी करता म्हणून, आनी आमकां म्हटलें तेंच्यांनी आनी प्रेसवाल्यांकूय म्हटलें की तुमी स्टडी करनासतना येता म्हणून. हांव
हांव सुदिनाल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो असल्या कारणान हांव तुमचे कडेन माफी मागता की ताणी अशें तुमकां म्हटलें म्हणून. पूण स्टडी आमी केल्या, आमी करता स्टडी. 2 वर्सां तुम्ही म्हणटा की तुम्ही स्टडी केली म्हणून. कित्याचेर स्टडी केली? तुम्ही LT कनेक्शनाक TOD लावपाचेच नाशिल्ले जाल्यार स्टडी कित्याचेर केली? आणि दुसरी गजाल, तुम्ही फाटली 7 वर्सां ST कनेक्शनाचेर ऑलरेडी TOD लायल्या जाल्यार तुमकां स्टडी कितें करपाक जाय? स्मार्ट मीटर आयले जाल्यार कसलो संकट आमचेर येवंक शकता तो. गोंयांत आमकां स्मार्ट मीटर नाका हें आमी आम आदमी पक्ष परत परत म्हणीत आसा. जेन्ना ही ऑर्डरीची अनाउन्समेंट आयली तेन्ना आमी PC घेतिल्ली. काल आमी डिपार्टमेंटान वचून प्रोटेस्ट केलो. आज PC घेता आनी परत परत आमी लोकांक सांगता की गोंयांत स्मार्ट मीटर येवंक जायना. कित्याक ते सांगता तुमकां? पयले म्हळ्यार हो जो स्मार्ट मिटराचो जो टेंडरूच आसा तो येदो व्हडलो स्कॅम. जेन्ना असेंब्लीन जेन्ना कॅबिनेटान ह्या प्रोजेक्टाचो अप्रुवल जाल्लो तेन्ना 450 कोटीचो अप्रुवल जाल्लो. पूण टेंडर अवॉर्ड करतना एकाच कंपनीक ताजो व्हॅल्यू कितलो जालो? 450 कोटीचो 500 न्ही, 550 न्ही, 600 सुद्दां न्ही, 900 कोटी ऑलमोस्ट 890+ क्रोर्स. 450 कोटीचो टेंडर 900 कोटीक अवॉर्ड जाता. हाज्या पेक्षा व्हडलो स्कॅम म्हाका दिसता आसूंकूच शकना. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गार्डन एंजल SCन SWC जायनो वेळीक 3-1 अशा गोल फरकांनी हारायलो. वेळी चर्च खेळामाळा ही सर्त बरीच रंगली. दोनूय पंगडांनी आपली बरी कामगिरी दाखयली. 3-1 अशा गोल फरकांनी गार्डन एंजल SC जैतिवंत जावन क्वार्टर फायनलीत सुवात मेळयली. 20th एडिशन वेळी पंचायत कप फुटबॉल टुर्नामेंट SWC झेनियो हांणी घडोवन हाडिल्ली. पळयात रंगतदार डावपेच. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. नावेली विलेजर्स युनियन उपांत्य फेरयेत पावलो. गोवा वेल्लान हार पत्करली. 3-0 अशा गोल फरकांनी फुटबॉल सर्त रंगली. नावेली विलेजर्स युनियनान घडोवन हाडिल्ल्या सर्तीत नावेली विलेजर्स युनियन क्वार्टर फायनलीत पावली. पहिल्या अर्धात नावेलीन 2-0 अशी आघाडी घेतली. गोवा वेल्लान बरी कामगिरी दाखयली, पूण अखेरेक तांकां हार खावची पडली. आज नावेली विलेजर्स युनियन ट्रॉफी नावेली विलेजर्स युनियन आणि गोवा वेल्या स्पोर्ट्स क्लब ह्या टुर्नामेंटाचे आमचे फायनल जातले 19 नोव्हेंबर रिजल्ट सेरेमनीच्या पयल्या दिसा. वर्सां वर्स आमी टुर्नामेंट करून हाडटात आनी हे वर्सां वर्स टुर्नामेंटाक आमकां अदीक नेट येता, उमेद येता. अशा दिसाच्या फायनल करून गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. फुडले 4 दीस हलको तो मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांय सुवातांनी अचकीत घोग्यांनी पावस पडूं येता, देखून जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला.
गोंयांत ह्या सप्तकांत लेगीत पावसाचो नेट चालूच आसतलो. गडगड, वीज आनी खर वाऱ्या सयत कांय सुवातींनी पावस पडटलो. IMDन अदमास उक्तायला. कांय सुवातींनी वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. तापमानात कांय प्रमाणात सकाळच्या वेळार थंडसाण जाणवतली. शुक्रारचे चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. फुडले 4 दीस हलको ते मध्यम पावस. कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस. गडगड आनी वीज. घोळटले खर वारें. सकाळच्या वेळार थंडसाण. मळबांत दाटतली कुपां. वत पावसाचो खेळ. शुक्रारचे तापमान 31 डिग्री ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.